जे बार मालक संघटना आणि ते व्यवसाय करपी जे लोक असले त्यांचे आयज खंय तरी तांचो व्यवसाय काबार करून आयज तांकां उपास मारीचो म्हळ्यार कितले तरी कितले तरी घराबे आज तेंचे कशें फुडें जावप हो प्रश्न म्हणजे प्रश्नचिन्ह जावन आसा। आयज जे गोंयच्या सरकारान जे लायटली घेवन म्हणटा प्रत्येक विशय ते लायटली घेतातच, पूण हांगा सुद्दां सुप्रीम कोर्टाक इतली खबर आसतना तीन महिने पयलीं हें सगळें कळ्ळें आसतना सुद्दां एक सिंगल रिव्यू पेटिशन सुद्दां घालपाक गव्हर्मेंट शकली ना आनी आयज ताजो परिणाम गोंयच्या लोकांक भोगपाक म्हणजे पडटलो। आयज जे बार मालक संघटना आनी तेचे असंख्य जे लोक आसात तेंचेर आज उपास मारूचो पाळी येयल्या आनी हें सगळें कित्याक लागून जाता तर ह्या सरकारांनी तांकां अशेंच लायटली घेतले कारणान हो आयज प्रसंग निर्माण जाला। हें करप पूण प्रॅक्टिकली कांयच करप ना। प्रत्यक्षात जर सिरियसली जर कितें केल्लें बाबा हे लोक इतले आसात जर तांकां उपास मारूची पाळी येतली जाल्यार हेंचे खातीर खंबीरायेन रावपा जायी जाल्यार तुमी लिगल एडवायस घेवन म्हणटा अशें सरकारान आयज वचपाक जाय आसलें आनी आमकां गोंयांक भायर काडूंक जाय आसलें, तें केलें ना। प्रत्येक फावटी उलोवप वेगळें आनी करप वेगळें जाता। आमी निशेध करतात, काँग्रेस पार्टी ह्या कृतीचो निशेध करतात की एक सादी रिव्यू पेटिशन सुद्दां घालूंक शकली ना सरकार। एक सायडीन लोकांक सांगता की आमी लोकां बरोबर आसात, लोकांचे अन्याय जावन दिवचे नात, पूण दुसरे सायडीन लिगली कांयच करपाचो प्रयत्न जालो ना।